Utpoti, chapter 26. Izak Gerar-ganvant. आनी अब्राहमाच्या काळार दुकोल पडलोलो तो तसो दुकोल आतां देसांत पडलो. आनी इजाक जेरारांत फिलिस्तेवकारांच्या अभिमेलेक राजा कडेन गेलो. तेन्ना सर्वेस्परान ताका दिश्टी पडून सांगलें, तूं इजिप्तांत वचो नाका. हांव तुका सांगतलों त्या देसांत तूं राव. ह्या देसांत तूं राव आनी हांव तुजे बरोबर आसतलों आनी तुजेर axirvad घालतलों. हो सगलो देश हांव तुका आनी तुजे संस्थीक दितलों आनी तुजे बापायक अब्राहमाक हांवें सोपूत दिला तो हांव पाळटलों. हांवें मॉल्बांतल्या नोखेत्रां इतली तुजी सonsôt वाडयतलों. हे सगळे देश तुजे संस्थीक दितलों आनी पृथ्वे वयलीं सगळीं राष्ट्रां तुजे संस्थी वरवीं axirvad जोडटलीं. कित्याक अब्राहमान म्हज्या उतराक मान दिलो. म्हजें सांगणें आयकलें, म्हजें उपदेश, म्हजे नेम आनी म्हजे कायदे पाळले. तेन्ना इजाक जेरारांत वस्ती करून रावलो. थंयच्या दादल्यांनी ताचे बायले विशीं ताचे कडेन चवकशी केली. तेन्ना ताणें सांगलें, ती म्हजी भयण, कारण ती म्हजी बायल अशें म्हणपाक ताका भिरांत दिसली. ताणें आपल्या मनांत म्हणलें, रेबेका सुंदर आसा, तिका लागून हांगाचे लोक म्हजो जीव काडीत. तो थंय जायतो काळ रावलो. एक दीस फिलिस्तेवकारांचो राजा अभिमेलेक जनेलांतल्यान भायर पळयतना इजाक आपले बायले कडेन मोगाचे लाग करतना ताका दिश्टी पडलो. तेन्ना अभिमेलेकान इजाकाक आपोवन हाडून म्हणलें, दुबाय वावरेंत ती तुजी बायल, तर ती म्हजी भयण म्हूण तुवें कित्याक सांगलें? आनी इजाकान म्हणलें, तिका लागून म्हाका मारीत म्हूण भिवन हांवें अशें म्हणलें. तेन्ना अभिमेलेकान म्हणलें, तुवें आमचे कडेन अशें कित्याक केलें? ह्या लोकांतलो कोणूय एकलो वेळ लायनासतना तुजे बायले कडेन न्हिदत आसलो आनी तूं आमकां गुन्यांवकारी करीत आसलो. मागीर अभिमेलेकान आपले सगळे पोरचेक अको हुकूम दिलो, जो कोण ह्या मनशाक वो ताचे बायलेक हात लायत ताका मरणाची खास्त फावो जातली. उपरांत इजाकान त्या देसांत वोंपलें आनी ताका त्याच वर्सा शेमोरपोट पीक पेंडलें आनी सर्वेस्परान ताका axirvad दिलो. तो गिरेस्त जावंक लागलो आनी ताची उदरगत जायत रावली आनी शेकी तो व्हड श्रीमंत जालो. तो मेंढरां बोकडांच्या आनी गोरवांच्या हिंडांचो आनी जायत्या चाकर चाकोनीचो धोनी जालो. तेन्ना फिलिस्तेवकारांक ताची नसाय जाली. जेरार आनी बिरशिबा मोदें बायो. ताच्या अब्राहम बापायच्या जिवितांत ताच्या चाकरांनी जितल्यो बायो मारलेल्यो तितल्योय फिलिस्तेवकारांनी मातयेन भरून काडल्यो. आनी अभिमेलेकान इजाकाक सांगलें, आमचे सोशिलो तूं वच, कित्याक तूं आमचेवन चड पदवेदार जाला. तेन्ना इजाक थंयचो गेलो आनी जेराराचे गालींत तंबू घालून रावूंक लागलो. आनी ताच्या बापायच्या अब्राहमाच्या जिवितांत ज्यो बायो मारलेल्यो आनी ज्यो ताच्या मरणा उपरांत फिलिस्तेवकारांनी पुरयलेल्यो त्यो ताणें परतून उक्त्यो केल्यो. आनी ताच्या बापायन जीं नांवां दिल्लीं तींच ताणें तांकां परतून दिलीं. इजाकाचे चाकर ते गालींत खणटाना थंय तांकां नितळ उदकाचो झरो सांपडलो. तेन्ना जेरारांतले गोरवां राखण्या इजाकाच्या गोरवां राखण्या कडेन झगडीं करून हें उदक आमचें म्हूण सांगूंक लागले.
देखून ताणें ते बांयचें नांव एसेक दवरलें. उपरांत ताणें दुसरी एक बांय मारली आनी तांणी तिचे खातीरूय झगडीं केलीं. देखून ताणें तिका सितना हें नांव दिलें. तो थंयच्यान फुडें गेलो आनी थंयसर ताणें आनिकूय एक बांय मारली. तेन्ना ते तिचे खातीर झगडूंक नात. देखून ताणें तिचें नांव रेहोबोत दवरलें, कित्याक ताणें म्हणलें, सर्वेस्परान आमचे जमनीचो विस्तार केला. आतां ह्या देसांत आमची वाड जातली. थंयच्यान तो फुडें बेर्शेबांत गेलो. तेच राती सर्वेस्परान ताका dorxon दिवन म्हणलें, हांव तुज्या अब्राहम बापायचो देव, भियेनाका, कारण हांव तुजे बरोबर आसा. हांव अब्राहम म्हज्या सेवका खातीर तुजे आशीर्वाद घालतलों आनी तुजी सonsôt चडयतलों आनी वाडयतलों. तेन्ना ताणें थंयसर एक वेदी बांदून काडली आनी सर्वेस्परान नांव घेवन मागणें केलें. थंय ताणें आपलो तोंबू उबारलो आनी थंय इजाकाच्या सेवकांनी एक बांय मारली. इजाका आनी अभिमेलेका मोदें कोबलात. ते उपरांत अभिमेलेक आपल्या इश्टाक अहुजात हाका घेवन आनी आपल्या सेनापती फिकोलाक सांगाताक घेवन जेरारा थावन तांचे कडेन आयलो. तेन्ना इजाकान ताका म्हणलें, तुमी तर म्हजो दुवास करतात आनी म्हाका तुमी तुमचे मदलो धांवडावन दिला. अशें आसता आतां तुमी म्हजे कडेन कित्याक आयल्यात? ताणें म्हणलें, सर्वेस्पर तुजे बरोबर आसा हें आमकां स्पश्ट दिसून आयलें. देखून आमी येवजिलां तुजे आनी आमचे भितर सोपूत खाल एक कोबलात करुया. आमी तुका कांयच वायट करूंक ना. आमी तुजें बरेंच केलां आनी तुका सुरक्षीत धाडून दिलां. देखून तूं आमकां कांयच वायट करिनाका. आतां तुजेर सर्वेस्पराची सासाय आसा. तेन्ना ताणें तांकां जेवण दिलें आनी तांचें खावप जेवप जालें. तांणी फांट्या पारार उठून एकामेकांशीन सोपूत दिवन उतर दिलें. मागीर इजाकान तांकां निरोप दिलो आनी ते ताचे सोशिले सलामती गेले. त्याच दिसा अशें जालें. ताचे चाकर जी बांय मारताले तिका उदक पडलां म्हूण तांणी खबर हाडली. ताणें तिचें नांव शेबा दवरलें. तिचे वेल्यान त्या नगराक बेर्शेबा नांव पडलें. एसावच्यो पोक्यो बायलो. एसाव 40 वर्सांचो जालो तेन्ना ताणें बेरी हिटीटाची धूव जुडीथ आनी एलोन हिटीटाची धूव बॅसमॅत हांकां आपल्यो बायलो केल्यो. त्यो इजाक आनी रेबेका हांच्या मनाक दूख दिवपा सारक्यो जाल्यो. देवाचें उतर.